असं कट स्टँड घेऊन आता असं घेऊन जा स्टँड Tengo brownie pues. प्रमोद सावंत रिजाइन दी आमका नका प्रमोद सावंत आमका नका भ्रष्टाचारी सरकार प्रमोद सावंत भ्रष्टाचारी सरकार प्रमोद सावंत भ्रष्टाचारी सरकार प्रमोद सावंत भ्रष्टाचारी सरकार प्रमोद सावंत रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी एक दो प्रमोद सावंत को 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 एक दो रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी आमका नका प्रमोद सावंत आमका नका प्रमोद सावंत आमका नका रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी आमका नका प्रमोद सावंत आमका नका कळली बस काढली बस काढली अरे कळली बस काढली बस काढली बस काढली अरे कळली सगळे करायची बस काढली अरे कळली सगळे करायची बस काढली सगळे करायची बस काढली सगळे करायची बस काढली रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी अरे कळली सगळे करायची बस अरे काढली काढली सगळे करायची बस अरे काढली काढली सगळे करायची बस काढली रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी अरे काढली बस काढली आमका नका प्रमोद सावंत आमका नका प्रमोद सावंत आमका नका अरे काढली बस काढली बस काढली रिजाइन दी प्रमोद सावंत 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 रिजाइन दी बस काढली
मुर्दाबाद 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 जोर से बोलो, सब बोलो, सगळे म्हणत मुर्दाबाद मुर्दाबाद हात वयर काढून म्हणत मुर्दाबाद 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 प्रमोद सावंत शर्म करो अरे शर्म नहीं तो डूब मरो प्रमोद सावंत मुर्दाबाद प्रॉपर्टी सावंत मुर्दाबाद प्रॉपर्टी सावंत हाय हाय प्रॉपर्टी सावंत मुर्दाबाद प्रमोद सावंत शर्म करो अरे शर्म नहीं तो डूब मरो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद अरे बीजेपी सरकार मुर्दाबाद अरे प्रॉपर्टी सावंत मुर्दाबाद प्रमोद सावंत इस्तीफा दो प्रमोद सावंत इस्तीफा दो इस्तीफा नहीं तो डूब मरो प्रमोद सावंत मुर्दाबाद प्रमोद सावंत मुर्दाबाद काढली रे काढली काढली रे काढली काढली रे काढली प्रमोद सावंत प्रमोद सावंत अरे आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका Resign दे प्रमोद सावंत resign दे प्रमोद सावंत resign करो प्रमोद सावंत resign दे 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 आमका नका आमका नका प्रमोद सावंत आमका नका आमका नका आमका नका प्रमोद सावंत आमका नका अरे काढली रे काढली लाज काढली 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 रिजाइन दी प्रमोद सावंत resign दे रिजाइन दी प्रमोद सावंत resign दे प्रमोद सावंत resign दे अरे काढली रे काढली लाज काढली अरे काढली रे काढली लाज काढली रिजाइन दी प्रमोद सावंत resign दे अरे प्रमोद सावंत शर्म करो अरे शर्म करो नहीं तो डूब मरो अरे रिजाइन दी प्रमोद सावंत resign दे आमका नका प्रमोद सावंत आमका नका प्रमोद सावंत आमका नका एक दो प्रमोद सावंत फेक दो प्रमोद सावंत फेक दो अरे गली गली में शोर है प्रमोद सावंत चोर है गली गली में शोर है प्रमोद सावंत चोर है गली गली में शोर है प्रमोद सावंत चोर है गोवा की हर गली में शोर है प्रमोद सावंत चोर है पंजाब की हर गली में शोर है प्रमोद सावंत चोर है शोर है भाई
कापले रे कापले केली रे केली 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 कापले रे कापले कापले रे कापले केली रे केली कापले रे कापले कापले रे कापले कापले रे कापले केली रे केली कापले रे कापले कोण उलयतलो तो नमस्कार तुमकां सगळ्यांक सगळ्या गोंयच्या लोकांक आनी सबंद देशांतल्या लोकांक आयज खबर आसा की गोंयचें नांव गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान बदनाम केल्लें आसा. गोंयचें भाजपा सरकार भ्रश्ट जाल्लें आसा हें आमी खूब पयलीं सांगलें. ज्या वेळार गोंयांत कोवीड हें दुयेंस वाडलें, ह्या महामारीक लागून लोक मरपाक लागले, लोक त्रासान पडले, त्या वेळार काँग्रेस पार्टीन जनतेक सांगलें की हो सरकार चोर आसलो. तेन्ना काँग्रेस पार्टीन सांगलें ह्या सरकारान आजाराचो बाजार केलो, सिकनसाचेर बिझनस केले. तुमकां सगळ्यांक याद जातलें. आमी वचात तेन्ना वचात तेका आमी हेच सांगलें की ह्या सरकारान आजाराचो बाजार केलो. लॉकडावन जाल्ल्याक ह्या सरकारान जर कितें चिंतलें तर मोड्यार वडे खावपाचे ह्या सरकारान काम केलें. हेंच्यांनी टिका उत्सव केलो. हेंच्यांनी फक्त एक नाव दिवपाक विसरले, सरणोत्सव. टिका उत्सव केले, सरणोत्सव. सरण म्हटल्यार खबर आहा तुमकां सगळ्यांक. सरण म्हटल्यार मेल्या उपरांत जी लांकडां दाळटात तेका सरण म्हणटात. लोक कितले आमचे मेले, कितले लोक त्रासान पडले, हे सरकार दुसऱ्या वाटेन चोरीत आसले. आमचे यूथ वांगडी लोकांक मदत करताले, ऑक्सिजन दिताले, ग्रॉसरीज पावयताले, वाड्या वाड्यांनी गांवांनी आमचे व्हॉलंटियर लोकांक मदत करताले आनी दुसऱ्या वाटेन हे सरकार चोरताले. आयज आमी देशभर नॅशनल मिडियाचेर पळयलां की गोंयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलीक हेणी सबंद देशा मुखार हे जाहीर केले की गोंयच्या सरकारान भ्रष्टाचार केलो. ह्या कोविडाच्या वेळार जे सरकारान केले तितून दर कामान भ्रष्टाचार आसलो हे तेणी उक्त्या मनान सांगले. सॅल्यूट त्या मनशाक, वालोर तेका. सत्य उलयलो सत्यपाल, सत्य उलयलो. सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते. आयज आमी हांगा थोडेच ऑफिस बेरर येयल्ले आसा. साखळेचो ब्लॉक, साखळेच्या ब्लॉकाच्या फुडारपणाक आयज काँग्रेस पार्टीचे फक्त जाळवंडार ह्या जाग्यार येयल्ले आसा. आनी आयज तुमच्या मुखार फक्त 4 लोक आपणाचे मनोगत ह्या विशयाचेर व्यक्त करतले आनी त्याच्या नंतर आमी सगळे मुखेलमंत्र्याचो राजीनामो मागपाक, तेका जाप विचारपाक मुखेलमंत्र्याच्या घरार वयतले. तर सगळ्यांत पयलीं आपयता साखळेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट मंगलदास नायक. दोन मिनटांनी काबार करपाचो. आयज खरोखरूच म्हणशी जाल्यार आमकां साखळे ब्लॉकाच्या म्हणजे साखळे वाठाराच्या लोकांक
सामकी लाजीरवाणी गजाल आहा की सांखळेचो आमदार सामको करप्शनान बुडलेलो. अशी म्हटल्यार सांगचें म्हटल्यार अख्ख्या सांखळेकारांक खबर आहा हो कितको करप्टेड तो. सांखळेकारांक अक्षरशः तेणी सगळ्यांक फटयलेले आहा, मायनिंगेन जावं कसल्याय हितून जावं सगळ्यांक फटयलेले आहा. आनी चड सांगी सारकें आनी कांय ना. हे आतां राज्यपालानूच लोकांक सांगलेलें आहा की बाबा हो प्रमोद सावंत जो BJP सरकार चलयतालो हो सामको करप्टेड म्हणून. आनी हांव चड कांय सांगिना, हाजी 2 उतरां तितक्याचेर सोंपयता. हेची जी आमी हे दवरलेलो प्रोटेस्ट दवरलेलो तो सांखळी ब्लॉक काँग्रेस कमिटी आनी प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे ते संयुक्त हेतून आयज म्हाका खरेंच लज दिसता की आमच्या मतदारसंघाचो जो मुख्यमंत्री आसा आनी जो सांखळी मतदारसंघाचो मुख्यमंत्री आसा ताका गव्हर्नरान भ्रश्ट मुख्यमंत्री म्हणून डिक्लेअर केलो. आनी त्या मुख्यमंत्र्याक खरो म्हणजे ह्या गव्हर्नरान ताका ताबडतोब तेजी खुर्ची खाली करूंक जाय आसली, पण अजून मेरेन काय खुर्ची खाली करूंक ना. तशेंच आमी काँग्रेस पक्षान तेणी कोळशाचे बोटी येयल्ल्यो आसल्यो आनी मायनिंगाचे तेन्ना हे चलताले म्हणून आमी काँग्रेस पक्षान एक गव्हर्नराक आमी लेटर दिल्ले. त्या टायमार सत्यपाल मलीक गव्हर्नर आसलो. तेणी तेजे आज याद करून दिले. म्हणजे आमचे खरोखरच जे काँग्रेस जे कितें पक्ष उलयल्लो ते खरेंच सत्य आसले अशें आयज लोकांक दिसून येता. तेन्ना हांव ह्या जो आतांचो गव्हर्नर आसा पिल्लई ते कडेन मागता की तेणी ह्या मुख्यमंत्र्याचे ताबडतोब रेजिग्नेशन घेवचें म्हणून. आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है, सीएम हमारा सांगली का है. हमको लज दिसता एक सीएम असलो सांखळेचो पयलो 16-17 वर्सां तो मुख्यमंत्री असलो. 50 वर्सां त्यांनी गोंयान आमदारकी केली आणि एक एक्झाम्पल सेट केले गव्हर्नन्स कशें आसता ते. त्याचो देख मात्सो तरी घेवचो असलो. त्याच्या पायाचे चप्पल सुद्धा त्याची वाहन सुद्धा नव्हती. आमचे खाशे प्रतापसिंग राणेचे मातशें त्यांनी देख घेवचो असलो. हे आमकां लज केल्या. आमकां खबर आहा तो प्रॉपर्टी सावन सगळ्या लोकांनी फाटल्या इलेक्शनाक सुद्धा बोबो मारून सगळ्या लोकांक सांगले प्रॉपर्टी ताका माता घालना का म्हणून. आमची मातशी चूक जाली. ती चूक आमी परत करचे ना. आमी आतां हांगा जमल्या सांखळी ब्लॉक आणि PCCचे थोडे मेंबर जमले हांगा फक्त सांगपाक तुमची मिडिया पासून आमी फुल गोंयभर आणि देशभर संदेश दिवपाक सोदता की चड वेळ घालू नका, सांखळेकरांची आनी लज करू नका, बेगीन पांय उतर जा. गोंयभर पेटचे बेली तूं आपूण पांय उतर जा, सन्मानान ते रेजिग्नेशन दी. आणि आयज विजिलन्स डे खंय, विजिलन्स वीक सेलिब्रेट करता, हो शपथ दिता. अरे फटिंगा तू शपथ दिता, कसली शपथ दिता विजिलन्सची तू? तुजी लायकी तरी आसली शपथ दिवपाची? तू पांय उतर जा. दुसऱ्या कोणाक बसयता बसया ना. राष्ट्रपती राजवट लाय हांगासर. असले भ्रष्ट सरकार आमकां गोंयकारांक नाका. तुम्ही आता देवाना गोंयची जनता सज्ज जाल्ली आसा. येणाऱ्या इलेक्शन तुका अवश्य हे देवयतली. हे लोकांनी पण केल्लो आसा. आम्ही डोर टू डोर भोंवता 15 बूथ कंप्लीट केले. लोक सांगता आमकां, सांखळे मतदारसंघातले लोक आमकां सांगता बाबानो तुम्ही एकीकडे राहा, आम्ही एका देवोबाचो ठामपणे निर्णय केला. तुम्ही मात फाटल्या फाट चूक केली तशी चूक करू नका. आणि आम्ही लोकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगला ही अशी चूक आम्ही परत करचे ना. तेका आम्ही घरात धाडटले. त्याच्या पयलीं हांव होम मिनिस्टर लागीं मागता, प्रायम मिनिस्टर लागीं मागता. तो सत्यपाल मलीक तुमकां क्लोज आहा, तो फटींग उलोवचो ना. त्याने सत्य परिस्थिती तुमचे फुडें हाडून दवरलेली आसा. तुम्ही हेचेर निर्णय घेवचो आणि येणाऱ्या 24 तासां भितर ताका घरा बसोवचो. देव बरें करूं. नमस्कार मित्रांनो, आयज आमचो गोंयचो माजी राज्यपाल बाब सत्यपाल मलीक बरोबर एक बरो प्रामाणीक मनीस आमच्या गोंयान आमकां राज्यपाल म्हणून लाभलो. आनी आयज तो जेन्ना हेजे कडेन आमचे बाब राजदीप सरदेसाय बाब मिडिया कडेन तेन्ना काल ह्या फाटल्या विकान तो जेन्ना उलयलो तेन्ना जे गोंयान कितें घडटालें, गोंयान एक्च्युली कितें घडटालें, कोवीड काळान कसल्यो घटना घडटाले. आनी कोविडाच्या काळात ह्या पेंडेमिकाक लोक बाबडे मरताले, ऑक्सिजनाची कमतरता आसली, व्हेंटिलेटरांचो हेंचो मोठ्या प्रमाणात स्कॅम चालू आसलो. हो स्कॅम गोंयान व्हेंटिलेटर चालू आसलो. आनी लोक जेन्ना मरता जाल्यार हे मोड्या वयले हे पयशे खावंक हे रेडी जाल्ले. लोक मरता जाल्यार ते बाब सत्यपाल मलिकान ऑनरेबल गव्हर्नरान आतां सद्याक तो मेघालयाचो गव्हर्नर आहा तेणी सरकारचे नजरेक हाडून दिले की जेन्ना हांगासर कोवीड केसी वाडटा जाल्यार हो CM हांगासर हो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करिना.
आणि तो तेवटेन अदानीचो कोल हाडूंक जाय, कोळसो हाडूंक जाय म्हणसर तेवटेनसून ट्रान्सपोर्ट चालू थेयला आणि ते वास्को एरियाक तेणी कंटेनमेंट करूंक ना. म्हणजे हेज्या वरसून तुमकां कळटा की गोंयच्या सरकाराक, BJP सरकाराक हे लोकांचे मरण्याचे आणि जगण्याचे हांकां कांयच पडलेले ना आणि हे फक्त आपल्याक पयशे करूंक रावल्यात. ते कोविडाचे कोणते सामग्री घेवपाक, व्हेंटिलेटर घेवपाक, ऑक्सिजनाचो येदो मोठो स्कॅम जालो. रातचे 2 ते 6 वरां भितर लोक मरताले तरी हे ऑक्सिजनाचे हे करूंक पावूंक ना. हे सगळे मुद्दे हे लक्षात घेवंक जाय आणि खरोखर हांव धन्यवाद म्हणटा बाब सत्यपाल मयिकाचो की हे गोंयच्या जनतेक आणि आख्या भारताच्या जनतेक हेणी दाखोवन दिले की हो BJP सरकार कसो भ्रश्ट आसलो. ह्या कोवीड काळान सुद्दां तेंच्यांनी कसो घोटाळा केला. हे म्हणून हांव लोकां कडेन मागता की असल्या सरकाराक तडीपार करचो. इतलेंच मागता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. हांव सॅल्यूट करता मेघालयाचे गव्हर्नर आनी एक्स गोवा गव्हर्नराक सत्यपाल मलिकजीक. सत्यमेव जयते आमी सदांच म्हणत येयला आनी तेणी आयज सत्य उलोवन दाखयल्लें आसा आनी रायट टायमार उलोवन दाखयल्लें आसा. तेणी ओपनली स्टेटमेंट परते घेयनासतना आपले मनोगत व्यक्त केल्ले आसा आनी स्टेटमेंटार तो ठाम आसा की गोंयान सगळे बाबतींत भ्रश्टाचार चालू आसा आनी ताका जबाबदार सांखळीचो आमदार आनी गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसा. हे सिद्ध जाल्लें आसा. सांखळीक पयलींच आमचो प्रताप सिंग राणे 16 वर्सां चीफ मिनिस्टर आसलो विदावट एनी स्टेन. आयज पर्यंत 50 वर्सांनी तेणी कसलो दाग लावन दिवंक ना. सांखळीकारांची लस काडली, सांखळीकारांचे नाक कापले. खुबशे लोक म्हाका मेळटाले, पार्टी डिफरन्स असतात, आमी एकमेकाचे फ्रेंड असतात. दोतोर आमकां अभिमान आसा, सांखळीचो आमदार, सांखळीचो मुख्यमंत्री म्हणून खुबशे लोक म्हणटाले. आयज तेच लोक फोन मारून सांगता नाक कापले मरे आमचे म्हणून. ओपनली जेन्ना पार्टी काँग्रेस पार्टी जावं आनी ऑपोजिशन पार्टी केन्ना ब्लेम करता ते सदांचेच आसता. कोण हे कारणांसून एकता त्या कारणांसून काडटा. मात आयज जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनाच्या हायेस्ट खुर्चीर बसपी गव्हर्नर जेन्ना तुमकां स्टेटमेंट करता ते सुद्दां गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे आनी सरकाराचे भ्रश्टाचार चालू आसा ही अर्दे दुर्दैवाची गजाल. आख्खे इंडियान गोंयची लस काडली. हांव सांखळीकारांक सांगूंक सोदता, सांखळी मतदारसंघात सांगूंक सोदता येता ते निवडणुकीक तुमकां चॉयस आसा. आमी सर्टिफिकेट दिवंक ना, तेंचेच अपॉइंटेड सेंट्रल गव्हर्मेंटान अपॉइंट केल्लो राज्यपालान प्रमोद सावंताक सर्टिफिकेट दिल्लें आसा तो करप्ट आसा म्हणून. आतां तुमकां सांखळीकारांक जनतेक इतलेंच सांगूंक सोदता येता ते इलेक्शनाक तुमकां चॉयस आसा. करप्ट गव्हर्मेंट सिलेक्ट करपाचो, करप्ट कॅन्डिडेट सिलेक्ट करपाचो काय लोकां खातीर काम करपी, समाज काम करपी तांकां इलेक्ट करपाचो. इतलें सांगून 2 नमस्कार. हांव सांखळेचो माजी आमदार, सांखळे मतदारसंघाचो आमदार आणि आतांचो प्रेझेंट मुख्यमंत्री. तर कशें आसता जेन्ना असेंब्लीन वयता तेन्ना ओथ घेता, शपथ घेता की आपूण करप्शन करचो ना म्हणून. पयलो प्रश्न, जेन्ना तूं करप्शन म्हणून जेन्ना एक गव्हर्नर जर सांगता, ते आमच्या गोंयान सत्यपाल मळीक म्हणून आसलो, तेणी पयलीं सांगलेलें आनी आतां तो मेघालयान आसा. प्रेझेंट आतांचो गव्हर्नर जर आसा म्हणजे तो गव्हर्नर स्टेटमेंट करता, कोणी ऑपोजिशन पार्टीन करूंक ना. अवदान खुबशें जाल्लें, आमकां खबर आहा. करप्शन खूब वाडलां, प्रॉपर्टी घेतल्या, खूब कितें कितें जाल्लें. पूण आयज जें कितें चल्लां पळय, खरें म्हणटालें तेणी 24 तासां भितर तेणी खरें म्हणटालें राजिनामा दिवपाक जाय आसलो. कित्याक सांग, गव्हर्नर जर स्टेटमेंट करता, कोण बाकीचे कोण ऑपोजिशन जा आनी कोण स्टेटमेंट करना तेन्ना ताका खुर्चेर रावपाचो अधिकार ना. ही खुर्ची म्हणटा ती पवित्र. आमी पळयलां पयलें MGचें सरकार आसलें, जवळ जवळ 17 वर्सां आसलें. जो आमचो सांखळेचो मुख्यमंत्री आसलो प्रताप सिंग राणे, तेणी 17 वर्सां मुख्यमंत्री पद भरलें आनी आजून 50 वर्सां तो आमदार आसा. तेजेर खंयचो डाग ना. आयज हें कितें चल्लां, आमी खरें म्हणटालें आमकां ही लस, आमी आयज खरें म्हणटालें आमकां तोंड ना आयज सांगपाक की आमचो तो मुख्यमंत्री म्हणून सांगपाक. तेन्ना तेणी हांव इतकेंच मागता की तेणी विथीन 24 आवर्स तेणी रिजायन जावचो आनी खुर्ची आपली खाली करची. देव बरें करूं. थँक्यू. आझाद मैदानासारख्या पवित्र भुमीत रावन उलयता एक गोंयकार म्हणून
एक कोणाच्या घरातली सून म्हणून, एक भुरग्याची आवय म्हणून, कोणाली चली म्हणून उलयता. अरे एक आमचे म्हण आसा, एक डायन सुद्दां खंय वार करता जाल्यार 7 घरां सोडून वार करता. म्हणून हो गोंयचो BJPचो सरकार तांणी आपल्याच लोकांक जाणे तांकां विश्वासान निवडून दिलो, तांचेर विश्वास दवरलो, अशे लोकांक कोवीड सारकेले महामारीच्या टायमार जेन्ना लोकांक अन्न नाशिल्लें, कामां नाशिल्लीं, प्रत्येक जण सावर करतालो, कोणालो नातेवाईक वतालो, कोण तांकां बेडी सोदताल्यो, ऑक्सिजन नासतालो. अशा वेळार ह्या सरकारान जे कृत्य केलां, जे करप्शन, जे भ्रश्टाचाराचे खूब दैनीक आसा. सो हांव चड उलयना, हांव फक्त इतलेंच म्हणटा की प्रमोद सावंत पुरो जालें तुमचें, आतां सरकार तुमच्या दारी, आतां तुमचो टायम आयलो, चला वचून बसा तुमी तुमच्या घरी. सुवातेर जे सांखळी ब्लॉक आनी बाकीचे आमचे काँग्रेसचे वर्कर्स ऑफिस बेरर तांचे कार्यक्रम म्हणटा ताजवाचे ऑफिस काँग्रेस आनी पत्रकार बंधू देव बरें करून म्हणटा. तुमी पळयलां आसतलें की हो सरकार कसो फॉर्म जाला तो. ह्या सरकाराक फक्त गोवाची मॅन्डेट नासलेली. हो सरकार तो चोरून फॉर्म जाल्लो आनी चोरून फॉर्म जाल्लो सरकार आयज आमी पळयता जाल्यार चोरपाचेंच काम केल्लेलें आसा. तेन्ना ज्या जाग्यार प्रमोद सावंत वयतलो त्या जाग्यार आमी निशेध करतले आनी ताका प्रोटेस्ट करतले हें आमी जनतेक सांगता. आनी येता त्या काळान जनतेन आदल्या सरकारा पसून पयस रावचो असलो हो सरकार प्रमोद सावंताचो सोडून दी. एकान एक हे तेचे मंत्री आहा ते भ्रश्टाचार जाल्लेले आसा आनी आमी एक्सपोज करतले. त्या खातीर मागता जनते कडेन की काँग्रेसीक तुमी साथ दिया आनी असल्या सरकाराक भायर सरता. जय हिंद. आता आम्ही प्रमोद मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानी धडक मोर्चा दिवपाक वयता. त्यांना सगळ्यांनी विसरूंक वयता. अरे शर्म करो, शर्म करो, पोझिशन घेता. शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो. अरे आमका नका, आमका नका, आमका नका, आमका नका, आमका नका. अरे काढली रे काढली, काढली रे काढली, काढली रे काढली, अरे काढली रे काढली, काढली रे काढली. अरे आमका नका, आमका नका. अरे प्रमोद सावंत मुर्दाबाद, प्रमोद सावंत मुर्दाबाद, प्रमोद सावंत शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, प्रमोद सावंत मुर्दाबाद, हल्लाले हरक्यात जाणार रे पट्टी पाटी हंगर हल्लाले हरक्यात. आम्ही मुख्यमंत्री आम्ही साखळीकर मुख्यमंत्री आमची लस केली, साखळीची घाण केली त्याने आमची. कोणी राजून आमदार साखळी आम्ही साखळीचे असा आम्ही साखळीचा माणूस होता आमचे नाक किंवा कापले आमची लस का केली म्हणून
गृहमंत्री आणि एक गव्हर्नर गृहमंत्र्याचे मुख्यमंत्र्याचे आरोप नाव सांगता जे खाकीवर तीन पुस्तकां प्रत्येक मनीस जो हजर आसा पळय तेची ताणें लस काडली प्रत्येक गोंयकाराची ताणें आज लस काडल्या आमचो अधिकार आम्ही त्याला फक्त इतक्या दिसलो वयता तेणी कोळशाचो पावडर खेळून दवरला घरांत तो पळोवपाक वयता आमी आनी काय न्हू अरे रिजाइन दी रिजाइन दी रिजाइन दी रिजाइन दी रिजाइन दी रिजाइन दी गव्हर्नर ऑफ गोवा हे सांगला अशें जे प्रदर्शन चालू आहा कोण सुद्धा स्टेटमेंट करपाचे स्टेटमेंट करतले साहेब साहेब आम्ही आता भितर सरल्या मग बाहेर सरपाक कित्याक दिसता बाहेर सरपाक आम्ही एक गाडी भितर सरला एक गाडी बाहेर सरता मरे साहेब तू आमकां यो राणा द्या होय दिलं आता देवाडी ना काँग्रेस पार्टीचा काँग्रेस पार्टीचा काँग्रेस प्रोटेस्ट चालू आता नो काँग्रेस प्रोटेस्टर लायवा 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 सर देव तरी अरे
अरे गाड़ी धुए हमारे गाड़ी चोर को बचा रहे हो। जब जब प्रमोद सावंत डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब प्रमोद सावंत डरता है पुलिस को आगे करता है। अधिकार नसताना जब जब प्रमोद सावंत डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब प्रमोद सावंत डरता है पुलिस को आगे करता है। भ्रष्टाचारी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचारी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है। ट्रॅफिक अडथळे पुढे नका जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है। उत्तराधिकारी मान्य केलं त्याची सुद्धा लस काढली बाईची लस काढली वर बसून पैसा असतो कसल्या मनशाशी सिलेक्ट केला म्हणून आपल्या We want justice! 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 अरे सर बोलो! जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है। रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी। अरे शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो। जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है। अब साइड पे बैठे हैं भाई, रोड ब्लॉक नहीं किया, साइड पे बैठे हैं। अरे ते साइड एक बोलला मला ये गलत है।
कॉन्स्टिट्युशनल हेड आसा प्लीज गो There is no freedom for media also. जब CM राजीनामा देवाची गरज नाही. सावंत मुर्दाबाद 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 सावंत मुर्दाबाद 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 होय रे तू त्याच्याकडे 2 दिला एक घे मर त्याच्या हातीतलो उले रे संघात स्टार्ट करतो बरे सर आज परत तुम्ही एज्युकेशन जातल्या प्रोटेस्ट केलो सो पुलिसांनी आयचो जो प्रोटेस्ट असलेलो तो एक डेमोक्रेटीक प्रोटेस्ट असलेलो आमकां सगळ्यांक रायट आसा अधिकार आसा एक प्रोटेस्ट करपाक आनी आयज हो प्रोटेस्ट असलेलो तो आमचो सगळ्या लोकांचो प्रोटेस्ट आख्या गोंयकारांचो प्रोटेस्ट चालू आसा कित्याक ह्या सरकाराक ह्या गोंयकारांचेर राज करपाची कसलोच अधिकार ना कित्याक आयज जो तेंचो गव्हर्नर आसा जो बीजेपीचोच मनीस आसा त्याने आयज क्लियर कट सांगलेलें आसा कित्याक बाबा हो सीएम आसा तो फटींग सीएम म्हणून तो एक नंबरचो करप्ट सीएम म्हणून जेन्ना स्वता एक येदो व्हडलो मनीस गव्हर्नर जो येदे व्हडल्या पोस्टाचेर तो सांगता आनी जेन्ना लोक गोंयचे लोक जेन्ना काँग्रेसीचे आमचे सगळे वर्कर्स तेन्ना हांगा आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करता आनी जेन्ना आमी सीएमाच्या बंगल्याचेर वयपाक जो मुवमेंट केलेलो आसा जाल्यार हे पुलीस जे सीएमाच्या होम मिनिस्टराच्या अंडर जे येता तेजे उतराचेर आयकून आयज आमचेर हांगा परत भुरग्यांक सगळ्यांक आमचे युथ काँग्रेसीच्या भुरग्यांक परत अरेस्ट केलेले आसा आयज फक्त एक ते प्रोटेस्ट करतालो आयज खरी म्हणल्यार गरज आसा कितें हे जे आमचे गव्हर्मेंट आसा तेणें तो रिजायन जावप ताका कसलोच अधिकार ना हे सीएमाक त्या पोझिशनाचेर रावपाचे आनी वयल्यान आयज आमच्या भुरग्यांनी तो युथ काँग्रेसीन हांगा जो प्रोटेस्ट केलेलो सगळे काँग्रेसमॅन असलेले आनी स्पेशली आमचे साखळेचे ब्लॉकाचे जे हांगा लिडर्स असले सगळे जण वांगडी असलेले कित्याक सीएम जो आसा तो साखळे मतदार कॉन्स्टिट्युन्सीचो आसा आनी तांकां खबर आसा कित्याक जेन्ना लॉकडावन असलेले साखळे कशे मायनिंगाचे ट्रक चालू असलेले ते तेंच्यांनी पळयलेले आसा तेन्ना तेंच्यांनी आवाज केलेलो बट कांयच ना आख्खे गोंय जेन्ना लॉकडावन असलें तेन्ना साखळे मायनिंगाचे ट्रक आनी हेच आमच्या गव्हर्नरान काल सांगलेलें आसा एक आमच्या नॅशनल चॅनलाक जेन्ना इंटरव्यू दितना आनी आयज जेन्ना आमी एक हांगा मोर्चा काडलो एक एज्युकेशन करपाक लागून ताका जाप विचारपाक लागून सीएमाक बंगल्याचेर वयपाक जाता आयज पुलिसांनी आमकां आडोवन हांगा आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक अरेस्ट केलेले आसा सो आमी निंदा करता ह्या गोश्टीचेर कित्याक पुलीस एवरी टायम लास्ट टायम आमी कॅसिनोचेर जाप विचारपाक गेले तेन्ना आमचे लाठीचार्ज केलो लास्ट टायम अनएम्प्लॉयमेंटाचेर इश्यूचेर आमी मोर्चा व्हरपाक ट्राय केलो तेन्ना लाठीचार्ज केलो हे पुलिसांक हो गव्हर्मेंट फक्त पुलिसांक फुडें काडटा आनी तांकां यूज करता आनी हे पुलीस आसा ते आमचे कटपुतली कशे हे गव्हर्मेंटाच्या हातीच्या अंडर नाचपाक लागलेले आसा सो हांव हे निंदा करता जे आयज जो इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी स्पेशली ह्या पुलिसांनी एक पिसफूल मोर्चा जो आयज आमी काडलेलो आसलो तो पुलिसांनी आयज आमच्या सगळ्या भावांक आनी आमच्या काँग्रेस वर्करांचे अरेस्ट केल्लेले आसा तेजेर आमी निंदा करता Sir, BJP President Sadanand Tanawade has said he has written a letter to the center on the statement given by them. अरे बाबा सदानंद तनावडे कितें करूंक शकता न्ही वॉट ही कॅन डू
He has to protect his government, he has to protect his chief minister, he has to protect his other minister. So he is just doing a formality. Why is writing a letter to the center? For what? त्यांना त्यांच्यानी सेंटराक लेटर बरोवन गव्हर्नराक ट्रान्सफर केलो. आता कित्याक लागून लेटर बरयता? लेटर बरे बाबा तुमच्या सीएमाक विथड्रॉ कर आणि प्रेसिडेंट रूल लाया गोंयाचेर. कित्याक ह्या गव्हर्नमेंटाक कसलोच अधिकार ना थंयसर आमच्या गोंयकारांचेर राज करपाचो सध्या. बिकॉज दे हॅव प्रूव्ड दॅट दे आर इंटू टोटल करप्शन. आणि कोविडाच्या टायमार जे करप्शन जाल्लेलें आसा कित्याक असले लाचार चीफ मिनिस्टरांनी हे मिनिस्टर्स आमी केन्नाच पळोवनासले. कित्याक जेन्ना कोविडाच्या टायमार लोक मरताले हेचेर हेंच्यांनी पयशे केलेले आसा. गोंयकारांच्या मरणाचेर पयशे केलेले आसा. संकल्प तुम्ही म्हणले की आज तुमचे फक्त साखळे ब्लॉक केले म्हणून तुमचे आमदार फाउंडेशन आहा तुमचे आमदार बी परत प्रोटेस्ट करतले हेचेर आमचो व्हडलो मोर्चा येवपाचो आसा. आयज हो फक्त आसा कित्याक आमी एक टोकन मोर्चा काडलेलो आसा अर्जंट. कित्याक आमचे जे लिडर आसा पार्टी प्रेसिडेंट CLP लिडर आमचे आमदार आसा वर्किंग प्रेसिडेंट जे आमचे ऑफिस बेरर मेन आसा पळय ते आयज आमचे खंय एमर्जन्सी एक मिटींग आसल्या कारणान ते सगळे जाण दिल्ली गेल्लेले आसा. सो ते सगळे जाण फाल्यां पावपाचे आसा. हेज्या फाटल्यान आमचो एक व्हडलो मोर्चा जावपाचो आसा आनी आमी कशे रावपाना जे पर्यंत हो CM रिजायन जायना आनी हो गव्हर्मेंट जेन्ना बरका जायना ते पर्यंत आमी काँग्रेस पार्टी कशे गप बसपाना आमचें एज्युकेशन चालूच आसतलें आख्खे गोंयभर. स्वर्गीय विनोदभाई पर्रेकर यांनी आपलो उत्तराधिकारी म्हणून प्रमोद सावंताक सिलेक्ट केल्लो. आयज तेजे सुद्दां वयर वचून पळयता आसतलो आपली लस काडली म्हणून गोंयकारांची लस काडली साखळीकारांची लस काडली साखळीकारांची नाक कापले. कसलोच अधिकार ना खुर्चीर बसून रावपाक. आख्खे गोंयकार जाणा आनी साखळीकार सगळे जाणा हो प्रॉपर्टी सावंत तेजे कडेन कितें आसलें आनी कितें ना आयज हेजी चवकशी जावंक जाय. CBI इन्क्वायरी जावंक जाय आनी तेणी रिजायन जावंक जाय. खरें म्हणजे प्रायम मिनिस्टर मोदी कडेन विनंती करता ते भ्रश्टाचारा विरोध आहा म्हणून ऑलरेडी आमकां सगळ्यांक खबर आसा जाल्यार तेणी एका पांय उतार करचो बेगिनात बेगीन आनी गोंयकार हांगा एडमिनिस्ट्रेशन बसोवचें म्हणून. तें जायना जाल्यार तेंच्यांनी एक्सप्लेनेशन दिवचें. आज कालच्यान आयज पर्यंत जाल्यार काल राती स्टेटमेंट केला आयज पर्यंत एक स्टेटमेंट जायना म्हणून. त्यांचो अध्यक्ष स्टेटमेंट करता आमी कंप्लेन करतले. कंप्लेन करची म्हणाची तेणी स्टेटमेंट फाटीं घेयना म्हणून सांगलें. तेणी स्टेटमेंट केला जेन्ना गव्हर्नर स्टेटमेंट करता आनी ते सुद्दां सेंट्रल गव्हर्मेंटान बसयल्लो गव्हर्नर BJPचो तो स्टेटमेंट करता जाल्यार आनी कितें उरलां प्रूव करपाचें. सर्टिफिकेट गव्हर्मेंटाक दिल्ली आसात 5 वर्सांनी BJPचे कार्यकाळांनी रिपोर्ट कार्ड म्हणून आमदाराचो आनी मंत्र्यांनी रिपोर्ट कार्ड काडटा. कोण तो रवी संतोष काय कोण तरी येता तेंचो प्रभारी आनी सगळे मिनिस्टरांचो आनी आमदारांचो रिपोर्ट कार्ड काडटा. रिपोर्ट कार्डाची पावती सर्टिफिकेट ऑलरेडी गव्हर्नर मयिकान दिल्ली आसा आनी गोंयकार जनता सगळे उक्ते जाल्ल्या तेंचे फुड्यान उक्ते जाल्ल्या आनी साखळीकार मतदारसंघाक सगळ्यांक खबरूच आसा आनी ते रावला. थोडे दीस वेळ पळयात. आयज मयीक उलयला गव्हर्नर साहेब उलयला. थोड्या दिसांनी सामान्य नागरीक एक मायन ओनर सुद्दां उलोवंक आहा देंवकार उलोवंक आहा टॅक्सी ड्रायव्हर उलोवंक आहा ट्रक ओनर उलोवपाचो आहा. वेळ पळयात. बरं अभिजित